तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आणि सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव श्वेता प्रभू गांवकर आणि हांव मूळ गोंयचें, आतां रावता दुबय. हांव तुमचे खातीर घेवन आयिल्लें आसा एक खूब इंट्रस्टिंग अशी रेसिपी आणि त्या रेसिपीचें नांव आसा सुंगटां घालून वाळच्या भाजयेचें तोंडाक. नांव मातशें व्हड दिसता न्ही, पूण कृती खूब सोंपी आणि टेस्ट तर ताज्याहून बेस्ट. तर आमी स्टार्ट करूया. ही वाळची भाजी ही बरी धुवन ती चिरून घेवपाची. देठ जर तन्ने आसा तेय घेतल्यार जाता. हांगा सुंगटां घेतल्या हांवें इल्ली, तातूंत मीठ घालां आनी तातूंत अर्दो चमचोभर हळद घालून बरें मिक्स करून मॅरिनेट करपाक दवरपाचें एक 10-15 मिनटां. नेक्स्ट हांवें मातयेचें आयदन घेतलां. तुमी कसलें आयदन घेतल्यार जाता आनी तातूंत 2 टेबल स्पून खोबरेल तेल घालां. तें गरम जातकच तातूंत हांव घालतलें 10 ते 12 काळी मिरी, 5 लवंगां, इल्लोसो दगडफूल आनी ल्हानशी तिकी. तातूंत घालुया 5 लसूण आनी एक मिडियम कांदो स्लायस करून घेतला. मागीर 1 टेबल स्पून भर कोथमीर आनी ते बरें तळसून घेयात. कांदो सॉफ्ट जायसर. तातूंत वतली तांबडी मिरसांग, सुकी तांबडी मिरसांग 4 आनी 1 काश्मीरी मिरसांग. ताणें ताजो बरो कलर येता. आनी 1 आनी 1/4 कप सोय आनी ते बरें मिसळून घेयात. बरें तळसून घेयात. सोयेचो कलर लायट ब्रावन जायसर. मातयेच्या आयदनां हीट उरता, सो फ्लेम मातशी लो दवरात आनी तातूंत अर्दो चमचोभर हळद घाल्या. परत मिसळून घेयात. सोय बी ब्रावन जाल्ली आसा, बरी तळसल्ली आसा. हे पळोवंक शकतात तुमी, सोय बरी तळसल्ली आसा. आतां हातूंत हांव ल्हानशी आमटाण घालतलें, इल्लीशी, आनी ती बरी मिसळून घेयात आनी तें वांटून घेवपाचें. परत त्याच आयदनाक हांवें 1 टेबल स्पून परत कोकोनट ऑयल घालां आनी तातूंत भितर 1 मिडियम कांदो बारीक चिरून घालां आनी तो बरो तळसुपाचो, सॉफ्ट जायसर. कांदो बरो शिजिल्लो आसा आनी तातूंत हांव आतां वाळची भाजी जी आमी चिरून दवरिल्ली ती घालतलें आनी ती बरी मिक्स करात. भाजी रोकडीच शिजता आनी हातूंत हांव आतां सुंगटां घालतलें जी आमी मॅरिनेट करून दवरिल्लें आसा आनी तेंय बी बरें मिक्स करात. आनी इल्लें उदक घालात. हांवें ज्या आयदनाक सुंगटां घाल्लीं तेंच उदक घेतलां आनी बरें मिक्स करून घेयात. आनी सुंगटां आनी भाजी बरी करून शिजोवन घेयात. ताजेर इल्लें धाकण धापल्यार जाता. इतल्यान प्रोसेस मातसो फास्ट जातलो. आतां बरी शिजोवन जातकीर आमी वांटण जें केल्लें सोयेचें तें घालपाचें. हाजी कन्सिस्टन्सी तुमकां जाय तशी दवरात. दाट जाय जाल्यार दाट. बरें मिक्स करून घेयात आनी तातूंत तुमच्या स्वादा अनुसार मीठ घालात. मिक्स करात आनी बरें शिजून घेयात. हो जो धवोसो फेस दिसता तो वच पर्यंत शिजोवपाचें आनी तो वतगीर तुमकां कळटलें की तोंडाक रेडी जालां आनी आमचें हें तोंडाक रेडी जालां. पळयलें तुमी कितलें फास्ट हें तोंडाक जाता तें. प्लीज ट्राय करात. तुमकां खूब आवडटलें आनी तुमचे खूब खूब धन्यवाद ही रेसिपी पळोवपा खातीर. थँक्यू.